10 राष्ट्रीय सरकारी बँकेचे विलीनीकरण करून 4 बँक करपाच्या केंद्र सरकाराच्या निर्णया सरकाराक शिटकावणी दिवपा खातीर सरकारी बँक कर्मचाऱ्यांनी 2 दिसांचो बंद जाहीर केला. बिरेस्तार 26 आनी शुक्रार 27 अशे 2 दीस काम बंद दवरपाचो निर्णय संघटनेन जाहीर केला. परत 2 दीस सुटी आशिल्ल्यान बँको शेगीत 4 दीस 26 ते 29 मेरेन बंद आसतले. 10 बँकेंचें विलीनीकरण केल्यार त्या बँकेनी काम करपी हजारांनी कामगारांच्यो नोकऱ्यो वचपाक शकतात. आनी तशें जाल्यार कामगारांनी वचप खंय असो प्रश्न कामगारांक पडला. सरकारान बँको विलीनीकरण करपाचो निर्णय बदलचो नाजाल्यार नोव्हेंबर म्हयन्यांतल्यान संपाचेर वचपाचो निर्णय कामगारांनी घेतला.